श्री लहराई देवी का वहां मंदिर है। इस भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार ने भगवान को भी ऑक्शन में बेच दिया। आपने उस पर क्यों नहीं बात की? सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जो ये आवाज उठा रही है, और ये आवाज हम सड़कों नहीं, असेंबली नहीं, तक पार्लियामेंट तक उठाएंगे। गोवा कांग्रेस गोवा के लिए कमिटेड है। श्री लहराई देवस्थानचे अध्यक्ष दीनानाथ गावकर। शिरगांव हो गांव खाणग्रस्त गांव म्हणून पहिलीपासूनच प्रसिद्ध आहे। शिरगांवची मायनिंग लीजा आसा पळय ती 1949 पोर्तुगीज गव्हर्नमेंटान दिली। टीसी नंबर 549, टीसी नंबर 449, टीसी नंबर 1541 ही त्यांना पोर्तुगीज गव्हर्नमेंटान 1949 दिल्ली आसा। आता कितें आहा ती मायनिंग लीजा दिता आसतना गव्हर्नमेंटान, तत्कालीन गव्हर्नमेंटान, पोर्तुगीज गव्हर्नमेंटान खंयचोच विचार करूंक ना। तेंच्यांनी सबंद गांव आमचो मायनिंग लीजान समाविष्ट केल्लो, आणि त्याच्यानंतर भारत स्वतंत्र, गोवा स्वतंत्र जालो 1961, पूण ती तशीच दवरली। तितून सुरवातीक मोगल सरकार आयलें, त्याच्यानंतर काँग्रेसीन राज्य केलें, आणि विद्यमान स्थितीत बीजेपी भाजप सरकार सत्तेर आसा। पूण काँग्रेस सरकार आयलें, मोगल सरकाराच्या कालावधीनूय बी खंयचोच प्रयत्न जालो ना की शिरगांवचो हे भाग आसा पळय लोकांची लोकवस्ती जावं, देवळां जावं आनी शेतां भाटां ही उगवळपाचें। पूण हे पयलीं पासून शिरगांवचें अस्तित्व आसा पळय लोकांनीच वचलें, आनी सातत्यान शिरगांवचे लोक हेच्या फाटल्यान लागला, सरकारा फाटल्यान, की शिरगांवची देवळां, शिरगांवची घरां, शिरगांवची शाळा, शिरगांवची लोकवस्ती, शेतां भाटां सगळीं उगवळपाची मायनिंग लीजातून। ही सुरवातीक सातत्यान गांवचे लोक आग्रही मागणी करता, पूण आज पासून जावंक ना। त्याच्यानंतर शाह कमिशनाच्या ह्याच्यानंतर मायनिंग लीजा हांगासरली डिस्कंटिन्यू जाली, मायनिंग क्लोज जाली एक्टिविटी, आणि सबसिक्वेंटली कितें आसा सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाणे आणि गव्हर्नमेंटान काही डिसिजन घेतले त्या प्रमाणे ब्लॉक केले। आता ते मायनिंग ब्लॉक करताना ब्लॉक 1, ब्लॉक 3 अशें जालें शिरगांवचे। तितून सद्याचे परिस्थितीत साळगांवकर शिपिंग कंपनी, शिरगांव मायन्स, राजाराम बांदेकर शिरगांव मायन्स, आणि शेजा म्हणजे वेदांता, पयलींची ती डेंपो मायनिंग कॉर्पोरेशन। एक्चुअली कितें आसा, ह्यो सगळ्या मायनिंग लीज दिता आसतना सगळ्यो जो परिसर आसा पळय न्हू, देवळां सकट, शेतां भाटां सकट, घरां सकट समाविष्ट आसलो, आणि सातत्यान आमी प्रयत्न केले ते वगळपाचो। आतांची परिस्थिती कितें आसा, 3 ब्लॉक जाल्या पळय, ऑप्शन जाल्या न्हू, तितून ती पयलींची परिस्थिती काय वगळूंक ना। कितें त्या खातीर कितें आहा की गांवच्या काही लोकांनी, तितून हांव आसलो, ती आमी सरकारा कडेन पाठपुरावन केली, आणि मागीर एक 3 ब्लॉक आसा ते चॅलेंज केल्ले आसा। कितें म्हणून की मायनिंग बंद करपाचें अशें खंयसरूच म्हटलेलें ना, की फक्त ही घरां शिरगांवची देवळां, शाळा, इस्कॉलां, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ती वगळपाची। तितून ह्या मुख्य गोष्ट म्हणजे कितें आहा की लहराई देवस्थानाची, पंचायत देवस्थानां सगळीं मायनिंग लिजान आसा, ही पयलीं पासूनय आसली। पूण आमी जेन्ना सरकारा कडेन ह्या बाबतींत चर्चा आयली तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान अशें सांगलें की आमी ह्या परिसराक हात लावंक दिवचे ना, आणि तेंच्यांनी त्या संदर्भात एपिडेमिक करपाक तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा। आणि आमचो पुरो विश्वास आसा की माननीय मुख्यमंत्री आपल्या आश्वासना फाटीं सरतना ते करतले, आणि ते बाबतींत माननीय मुख्यमंत्री आमकां पुरें सहकार्य दिलां की शिरगांवच्या खंयच्याच हेका राज्याक कित्याकूच हें दूख पावोवचें ना म्हणून। आतां ह्यो सांगपाचें जे आमी सांगपाचें तात्पर्य कितें, हांगासर आवाहन करपाचें तात्पर्य कितें, की काल परवाच एक मिडियाक, आमची राष्ट्रीय मिडिया, राष्ट्रीय वाहिनीक एक आमचे काँग्रेसचे प्रमुख अमित पाडकारान एक मुलाखत दिल्ली आसा, ती आमच्या पळोवण्यान येयली। आमी त्या मुलाखतीन कितें म्हटलां तेणें की ब्लॉक करतना सरकारान कसलोच विचार करतना शिरगांवा सकट देवूळ बी ऑप्शनान विकले। ही भाशा आसा पळय न्ही, तेका आमचो आक्षेप आसा। ही भाशा आमकां पगायना। देवूळ विकले, देवळां हे देवी लहराई पळय, हे असंख्य लाखो भक्तांचें श्रद्धास्थान, तेका कोण विकूंकूय शकना आनी घेवंकूय शकना। आणि त्या तितून कितें जातलें की लोकांच्या भावनेक दूख पावूंक शकता, आणि अशी भाशा कितें कोणीच करच्यो न्हू, खंयचो राजकारणी आसूं,
हांव अमित पाटकराच्या ह्या भाशणाक सामको निशेध करता अशें तेणी भाशण करचें न्हू. पूण एक गोश्ट लक्षांत दवरची की तुमचें राजकारण एके कडेन देव धर्म एके कडेन हो ही आमची देवी लहराई ही असंख्य धोंडाचे लोकांचें श्रद्धास्थान आसा. तुम्ही जे स्टेटमेंट केला तितून त्यांच्या भावनांक सुद्धा पावू शकता आणि अशी तुमचे अशी स्टेटमेंट करताना एक 17 फावटी विचार करपाक जाय. तुम्ही राजकारण करा पूण देवीक आमच्या भितर हाडूं नाका. सगळ्यांक आवाहन करता, सगळ्या राजकीय पक्षांक आवाहन करता, सगळ्या लोकांक आवाहन करता की लहराई देवीक खंयचेच भशेन ह्या राजकारणात हाडूं नाका आणि आमच्या देवस्थानाक असो खंयचेच भशेन चडो बाबाचो कोणी प्रयत्न करचो न्हू. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, सगळ्यांक बरी बुद्ध दिवची आणि अश्यो गोश्टी जाता तितले अवॉयड करची.